बाणस्तारी बाजाराच्या कामाचो ऑगस्ट महिन्यात बुनियादी फातर बसयतले। सुमार 12 करोड 50 लाख या प्रकल्पाक मंजूर जाल्ले आसा। या बाजाराक गोयच्या मातयेचो साज दितले म्हण माहिती कला संस्कृती मंत्री गोविंद गावडेन दिल्या। RDX गोहातीर पणजेच्यान चीफ रिपोर्टर कॅन्सिल रॉड्रिगीस। एक बाणस्तारी मार्केट त्या संदर्भात एक विषय आशिल्लो आणि त्या संदर्भात टाउन कंट्री प्लॅनिंग TC प्लॅनर त्याचबरोबर बाकी सगळे आमकां ते मार्केटाक लागणारे एनवायरमेंटार आसूं किंवा CRZ आसूं ते सगळे ऑफिशलांक आपयलेले आशिल्ले आणि तेजो एक सेमी फायनल अशें म्हणपाक जाता। आमी सेमी फायनल एक पाविल्ले आसा मार्केटाचे आणि एक लास्ट एक मिटींग जावन आमी फायनल करतले आणि एक स्टोन बसोवपाचो आमी प्रयत्न करतले। म्हाका दिसता बाय ऑगस्ट in the month of August we are going to lay down the foundation of the Banastari market for new Banastari market. Yeah, already we got the sanction 12 crores 50 lakhs त्याचा आमकां central, it is completely from the central government fund. Government बाणस्तारी बाजार आसा पळय तो किल्लो आसा न्ही तो प्रोटेक्ट करता खंयचो किल्लो किल्लो आर्किओलॉजीच्या दृष्टिकोनांतल्यान सगळें कितें प्रोटेक्ट जातलें आणि ताका एक व्हडलो एक बरो साज दितलो तातूंत सुद्दां हांवें तो कॉन्सेप्ट हाडिल्लो आसा। यू मायट ऑल्सो अवेअर दॅट हांव फक्त म्हाका मार्केटूच बांदपाक ना, म्हज्या आर्टिस्टीक ज्ञाना बरोबर म्हाका तें आर्टिस्टीक तो फील जो आसा गोंयचे मातये कडेन जुळिल्ले हे लोक पोर्तुगीजाच्या पयलू पासून हे मार्केट सुरू आशिल्लें ताचो तो साज जो आसा ताचो बाज जो आसा तो तसोच दवरपाचो हांवें ठरलेलो आसा आणि फक्त ताका एंटीक फील दिवपाचो हांवें प्रयत्न फीचर्स कितें आहा मार्केटाक कितली शॉपां ते सगळें ऑलमोस्ट 215 वेंडर्स एट प्रेझेंट बाणस्तारी मार्केटाक आर्ट हे एक कारण गोंयचो जो बेज जो आसा तो फोकाचेर आसा आणि हे फोकाक एक प्रोत्साहन दिवपा खातीर एक महोत्सव आमी स्टेट लेवल डिस्ट्रिक्ट लेवल वेगळे वेगळे आमी कार्यक्रम करपाचे बनवच्यान आमी ठरलेले आसा आणि बाकीचे आमचे जे भजन बिजन ते सगळे काही गोष्टी सातत्यान आसा पूण आमी नवो फोक जो आसा तो फक्त महोत्सवांनी जाता तो आमी आख्खे स्टेट लेवलाचेर जावचो ताजें जतन जावचें ताजे ऑडियो आणि विज्युअल ताजे डॉक्युमेंटरी जावची ते अनुशंगान आमी हो आज हें केल्लो आसा महोत्सव आणि तो महोत्सव आम्ही टेंटेटिव्हली 13 जानेवारीच्यान आम्ही सुरवात करपाची केला आमचं पहिली विभागीय स्तरार आणि मागीर जमीन दियात पहिले प्राधान्य हांव म्हापशांक दितलो। सो इट्स स्टील लँड इज अ इशू कशें आसा एज अ मंत्री हांव आर्ट एंड कल्चर जालो म्हणून सगळी जबाबदारी हांव म्हजेर घेवपाक शकना। जमीन कोणाच्या अथॉरिटी भितर येता त्यांची जबाबदारी आसा की बाबा जमीन आयडेंटिफाय करून ती जमीन आमच्या डिरेक्टर ऑफ आर्ट एंड कल्चर कडेन संपूर्ण करपाची आणि तदनंतरूच आमी सगळे काही गोष्टी करपाक शकता। आणि खास करून म्हापसा कम्स अंडर द बार्देस तालुका ह्या बार्देस तालुक्यांत दिग्गज अशे 7 आमदार आसात किंवा आनी तातूंत भितर मंत्री आसात तांणी थोडो इनिशिएटीव घेवचो हे ह्या पत्रकार परिशदेंतल्यान तांकां हांव थोडोसो विनंती करता।